भाग्यवंत गोंजालो गार्सियाच्या मार्तीरपणाचे स्मरण करच्या वक्ता ताची जिणींच आयचे सुवार्थेची चावी जाल्यार सूक्त जायत. सुवार्थेंतली उतरां एका मार्तीराचे जिणयेक विशेष करून गोंजालोचे जिणयेक दवरलेलो आरसो सय. जेजून सुवार्थेन सांगलेलीं उतरां जेजूचो पाटलाव करतेल्यांक मेळोंक आसच्या विरोधपणाचो, निराकरणेचो, दगदनेचो आनी अंत्याचो विवार प्रवादीय रितीन व्यक्त करतात आणि सारांशी रितीन विवरितात. विरोधपणाची आणि दगदनेची रीत विवरिताना ही फुडकरची रीती जेजू सांगून दिता. जेजूच्या पाटलावदारान आपूण जेजूचो पाटलावदार देखून बोगीचे जाल्ले कश्ट दगद पयलेंच कळीत आसले वरवीं हे दिशेन क्रिस्ताचो शिस तयारच आसता म्हणयत. कित्याक असले विरोधपण न्हय केवल अधिकारी, राजकारबारी, राय अधिपतीन तावन बगर आपल्याच भावां भयणी आनी खाशेल्या मनशां तावन सयत लाभोंक साद आसा म्हणलो प्रवाद सुवार्ता दिता. शेकी जेजूक साक्ष जाल्ली व्यक्ती आपले जिणयेंत आनी मरणांत जेजूचोच प्रवाद खरो जाल्लो तो देखता आनी हे दिशेन कश्ट आनी दगद सोसूंकी प्रेरण मेळटा. दुसऱ्यान जेजूच्याच नांवा खातीर कश्ट दगद भोगतना बापाच्या प्रेराकत्म्याची हाजरी तांकां बळादीक आदार दितली म्हणलें सुवार्थेन जेजून सांगून दिलां. शेवट पर्यंत तीर रावच्याक मात्र हांगासर चड वत्तू दिला. विविध रितींच्या नासमजणे आपल्यांच्याच द्वेषामध्ये जेजूक साक्ष जावन जियेतल्यांक धैर्य आणि आदार जेजू तावनूच येता. आयची सुवार्ता जेजून आपल्या शिसांक मिसावान धाडलेल्या सो वांटो म्हणलें केदींच विसरणाय. क्रिस्तस प्राण जाल्ल्यांचे साक्षेक विरोधपणांती त्राण आसा.